आपल्या वाठारांतल्या भुरग्यांक आपलेकडली कला सादर करपाक माची मेळची म्हण हलदणा किटलाच्या युवा शक्ती कला आनी सांस्कृतीक संघान चवथी निमतान 27 ऑगस्टाक रांगोळी सर्त आयोजीत केल्ली. सुमार 20 स्पर्धक वांटेकार जाल्ले. 29 ऑगस्टाक निकाल जावन इनामां वांटप जातले. RDXा खातीर हलदणच्यान जोसेफ फर्नांडीस. आमी कार्यक्रम म्हणजे भुरग्यांनी हो रंगोली कॉम्पिटिशनाचो कार्यक्रम केल्लो आनी तेजेर मरे बरो रिस्पॉन्स बरो मेळ्ळो. भुरग्यांनी क्रिएटीव अश्यो रंगोली घातलेल्यो आनी म्हाका इतलें इंट्रस्टींग दिसलें की खरेंच भुरग्यांक ही उमेद आहा आनी असो भुरग्यांनी हो प्रोग्राम रंगोलीचो ड्रॉईंग करचो. अरावंड टोटल 19 पार्टिसिपेंट आसले आनी खुबशे भुरग्यांनी घातलेले पण बऱ्यो घातले, बऱ्यो क्रिएटीव घातले. ओके. आणि तुम्ही आता वर्साच्या वर्सा करता की फर्स्ट टाइम? ना, पयलीं करताले, आतां परत ह्या भुरग्यांनी आतां इनिशिएटीव घेवन तो परत स्टार्ट केला आनी बरें केलां हें. हेचे हेतू कितें तो ऑर्गनायज करपाक? हेतू कितें भुरग्यांक बाबा रंगोलीचें कितें तरी कळपाक जाय, अशें कितें हेतू असो म्हणजे क्रिएटीव आतां कितें तरी करपाक जाय भुरग्यांनी. गणपतीच्या एका फंक्शनाक रंगोली, ड्रॉईंग जावं माटोळी करपाक जाय, सो तांकां तो इंट्रस्ट आसपाक जाय रंगोली. खूब डिफरंट क्रिएटीव केल्ल्यो, पिकॉक जावं नेचराचेर कितें केल्ल्यो, नेचर्स आसल्यो, मागीर पॅटल्स आसल्यो, नॅचरल्स खूब कितें आसल्यो, बऱ्यो इंट्रस्टींग आशिल्ल्यो. As usual every year हांव फक्त गणेश घालता, so this time I tried to put something different. ओके. व्हॉट इज द थीम ऑफ युअर रंगोली? I just tried to portray a Ganesha in a temple. I started at around 10 a.m. and I guess I finished at 5:30 or something. ओके. I can just say that it's not important to win always. It's just that your hard work which pays. तुवें आयज कितें रंगोलीन कॉम्पिटिशनान घेतलो पा? हय, रंगोली कॉम्पिटिशन आहे. तुका आवड आसा रंगोली? हय, खूप. आणि कसली डिझायन केल्या तुवें? सध्या गणेश चतुर्थी आहा, सो गणेश चतुर्थीचोच लायक गणपती घातलेलो चड काय ना. ओके. आणि ते घालपाक तुका कितलो टायम लागलो? सादारण 1 hour. 1 hour लागलो. हय. आणि प्रायज मेळपाचो चान्सीस आहा? गॉड नोज. ओके.